सक्कड ವೀಕ್ಷಕಾಂಕೈ मेगेल सप्रेम नमस्कारू हांव मोहिनी दयानंद पै बेंगळूर आतां मेगेल हातांतू कोंकणी उत्सव 2024 हाजे आमंत्रण पत्रिका आसा हें सक्कड तुमगेल हातांत मेळना म्हूण हांव लेखतां। हें जून 2 तारीखेक आयतारा बेंगळूर पॅलेस ग्रावंड्सांतू किंग्स कोर्ट म्हळ्यार सभांगणांतू सकाळ 7 दकून रात्री 10 ताईं विजृंभणेर चलचें आसा। 7 दन 10 ताईं कसं ना बा म्हूण तुमकां आश्चर्य जावचें पुरो। 7 दन 10 ताईं विविध विनोदावळी कार्यक्रम दवरला आनी तांतू भितरी आमगेले समुदायाचे प्रसिद्ध कलाकार भाग घेताची। सकाळीं विंगड गांवां देखून आयिल्ले सुप्रसिद्ध भजना मंडळीची भजन, ताजे नंतर हिंदी फिल्म सॉंग्स आनी RSB समाजाचे कल्चरल प्रोग्राम, मागीर सिद्धी कम्युनिटीचे प्रोग्राम, फॅशन शो, नृत्य आनी कडेरी आमगेल प्रितीचो सुप्रसिद्ध कलाकार कासरगोड चिन्ना तागेल दोनी सान नाटक इतलो पुरा विविध विनोदावळ आसा। आनी घंटे एक पटी कार्यक्रम चेंज जाल्ले मिती भारी संतोशारी तुमी सकड ताजी स्वाद घेवेत खंडितची बोर जायना। आतां इतलो पुरा पळयतना जेवण खाण नकवे खंडित जावका ताजी वेवस्था केल्या। सकाळीची पॅज जेवण, ताज नंतर सकाळीचे खाण कापी आनी दनपार जेवण आनी रात्री कोळंबे जेवण हाजी पुरा वेवस्था केल्या। आनी तुमकां नानकुल जावचें न्हय म्हणून विशाल सभांगण आनी बशी आसना वेवस्था पुरा केला। तशें देखून हाका कसनेची 0 पेमेंट म्हळ्यार कसने दिवचे ना। तुमगेले तुमी येवन हांतू भितर भाग घेवचेची एक व्हड गिफ्ट। आतां हें हांतू भितर एक कोंकणी गोश्टी म्हूण करताची। ह्या कोंकणी गोश्टी कसन म्हळ्यार पुरा आमगेले समाजांतू विंगड क्षेत्रांतू म्हळ्यार उद्यम जावं, कृशी जावं, कले जावं, नाटक जावं, संगीत जावं, खंयचे हांतू भितर क्षेत्रांतू विविध क्षेत्रांतू हें घेतिल्लें आसल्यार नांव घेतिल्लें आसल्यार तांगेलोटू परस्पर विचार विनिमय करीत। आनी हाजी मुख्य उद्देश कसो म्हळ्यार ह्या उत्सवाचो कोंकणी समुदाय संघटन आनी परस्पर सम्मिलन, विचार विनिमय आनी तशीच मैत्री मिलन। हांतू भितर आमगेले आचार विचारू, आमगेले भास, आमगेले खाणाचे वैविध्यते आनी आमगेले जनाले साधने हाजी पूर आमकां एक हें मेळटा, परिचय मेळटा। ह्या युवा पिळगेक हांकां भारी चांग हांतू भितर युवा पिळगेन शिक्षीत आसलें मस्त आसा त्या देखून। आनी मागीर साधन केलं ಸ್ವಲ್ಪ साधकांक सन्मानूय करूं आसा। हाजी पुरा रुवारी आमगेलो सोना गणेश नायक, तो आमगेले फेमस फिल्म स्टार दिपिका पडुकोणे तिगे लग्नाक वचून विदेशांतू आमगेले आमचे गेलेले खाण जेवणाची रुची दाखयलेलो मनुष्य। ताज नंतर तो सेलिब्रिटी शेफ म्हणून प्रसिद्ध जालो। ताणें आमगे समाजाचे म्हालगड्याले सलहे सूचन पुरा घेवन तांगेले सहकारारी प्रोत्साहारी हे कार्यक्रम करच्याक लीड घेतला। तागेली टीम लायक काम करता आसा सुमार काळ देखून आनी हे यशस्वी जावका व्यवस्थीत जावन आसका म्हणून तांणी आश केल्या। हाका पुरा कसं म्हळ्यार तुमगेले प्रत्यक्ष भागवहिसुका तुमी पुरा जाणां सकाळीं येवका, कुटुंब समेत येवका आनी तुमकां खंयचे रिती रात्री वरेन तोंदर जायना, तुमी एक दीस गम्मतेर काडका म्हळ्यार हाजो उद्देश। आनी आमगेले साधकांक पुरा आमगेले समाजा साधकांक पुरा एक सन्माना कार्यक्रमूय आसा। ह्यो पुरा वेवस्थीत जावन टायमार जाता। तुमगे सहकार प्रोत्साह भारी अगत्य आसा। आनी तुमीच आमगेले रायभारी म्हळ्यार ह्या उत्सवाचे रायभारी। कोण कोणाक ह्याजे विशय गोतना तुमगेले फॅमिली जावं एके तुमगे संबंधिका जावं हाजे विशय तिळसून हाजे विवर सांगून हाजे एक्चुअली इन्विटेशन वॉट्सॅपार पुरो आयलां जाल्यार तुमीची ह्या विशय कळोवन तांकां पुरो मस्त संख्येन येवन भागवयसूत तशी तुमी आमकां प्रोत्साह कोरका। आनी हें टीम आसा सोना गणेशन टीम ताका काय प्रोत्साह कोरका। तुमगेले हे कार्यक्रम यशस्वी जावका जाल्यार मुख्य जावन जना सहकारू आनी
तुमगेले आशीर्वादू तुमगे शुभकामना सदा सर्वदा तांगेलो आसूं आनी ह्या कार्यक्रम मस्त यशस्वी जावन करून दिवका आनी तूं देवाले गुरुले आनी स्वाम्याले म्हालगड्याले सगळ्याले आशिर्वादांनी हे कार्यक्रम चंदायर जाता म्हण हांव लेखतां. वापस हांव तुमकां मनवी करतां खंयच्यो कार्यक्रम यशस्वी जावका जाल्यार जन आसूं प्रेक्षक आसूं वीक्षक आसूं तुमी पुरा जाणान तुमकां खंयचे तराच्यान तूं तोंद्र जायनाशी खंडिताची पळोवन घेताची म्हळें आश्वासनां आनी आश मिगेली. तशें देखून तुमी पुरा जाणांनी मस्त संख्येरी कुटुंब समेत आनी तुमगेले बंधू बांधवां समेत फ्रेंड्सां समेत घेवन अंत भितरी मस्त संख्येरी भाग करून हे यशस्वी जावन चलोवन दिवका म्हण मेल विनंती.